हांव सुद्दां आतां पळय असो मांगरांतल्यान असो येयलो आता पळय जाल्यार हे नोटीस मारल्या ते आसपा आनी ते आमच्या गरीब लोकांक त्रास हे पळोवपाक गेला न्हू आनी आतां सप्ताक येता सप्ताक म्हणजे आमचो गोंयांतलो आमच्या वास्को तरी सामको स्पेशल फंक्शन आमचे आनी वेगवेगळ्या गांवांसून लोक येता न्हू त्या लोकांक त्रास जावपाचे न्हू ते जाता तितले बेगीन एमपीटी सरान आनी कोणी आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ते आहा ते हे घेवपाचे आमचो सगळ्या लोकांचो वास्कोकारांचो जावं सगळ्या आख्या मांगरांतले सगळे न्यू वाड्यार पासून सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसतलो आनी हांव एक भजनी कलाकार सप्तकाचे हांव आतां सुरवात करता म्हाज्या अंडर जवळ जवळ 400-500 कलाकार आसा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी आमचो एमएलए सर राजीव आई तेच्या फाटल्यान आसतले आमी केन्नाय एमपीटी शॉकिंग करता फाटीं गेट घातले ते चोरून घातली रातची घातली कोणाक खबरूच ना मागीर आमी थंय गेले आनी स्टॉप केले म्हणून ती थंय मेरेन उरली नाल्यार केन्नाच ते वयर घालून काबार करपाचे हे पळय आतां पळय हो फूड ब्रिज हो लोकांक खातीर जे गरीब लोक एफोर्ड करपाक ते आमदारान सांगले बस नाल्यार पायलट करूंक शकना ते चलोन हांव यूज करता ते कितलीच वर्सां जाली ना हांव म्हणटा बाबा रिपेअर करपाचें कितें करपाचें आमकां लेटर करा आमकां लेटर करून ब्लायंडली तुमी बंद करता म्हण तुमकां कोणी दिला जबाबदारी सगळी हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका जाल्यार हे सांज मेरेन हे तुमी काडपा जाता जाल्यार आमी ते मोडून काडटले आनी यू मेक अ लेटर टू म्युनिसिपालिटी सेयिंग दॅट हो ब्रिज हो हेचेर आहा प्रॉब्लेमॅटीक आहा आमी रिपेअर करता म्हणल्यार आनी कितले दीस तुमी लायतले तो रिपेअर करपाक कित्याक आमकां लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो प्रॉब्लेम आसा आनी इतले दीस लागतले पूण हांव आतां म्हणटा सप्तक लागीं पावला तुम्ही एक सप्तकाच्या पयलीं जाता जाल्यार सप्तक पयलीं करा नाल्यार सप्तक जावन कितें काम सुरू करपाचें आतां काम करा पूण आतां त्या तुमी ओपन करा हांव आमदाराक सांगता तुवें कडक कारवाई करपाची आनी एक्शन घेवपाची वायट दिसता हे हाय हँडेडनेस एमपीटी पळय करता जाय तेन्ना थंय गेट घाली जाय तेन्ना हे बंद केलें सो एमपीटीन आमकां विकते घेतल्या काय कितें सो इट इज सो बॅड आज हांगा कितलींशींच बायलां हांगा आमचे लोक हांगच्यान शॉर्टकट पडटा म्हणून ह्या ब्रिजा वयल्यान वतात ते तर वेलंकनी चॅपलाचे सगळे डिवोटीज आसा ते हो ब्रिज यूज करपाक थंय वतात आतां सप्ता येता सप्ताचे लोक तेवटेंतल्यान हांगा येतात आनी एमपीटी कोणाक सांगनासतना विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑथॉरिटी म्हणजे स्वता आपूण ऑथॉरिटी जावन सगळें बंद केलें सो वी हॅव टोल्ड देम टू फर्स्ट इमिडिएटली रिमूव दीस ओपन द ब्रिज इन्फॉर्म द म्युनिसिपालिटी हॅव एन इन्स्पेक्शन आनी कितें तुमचो प्लॅन आसा तो आमकां सांगा विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी तुम्ही जाय ते करूंक शकना हांगा ऑथॉरिटीज आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा म्युनिसिपालिटी आसा तुमकां बोर्ड लागना म्युनिसिपालिटीच ऑथॉरिटी जाली म्हणजे तुम्ही जाय ते बंद करता जाय ते हे करता तुमकां खबर नासलें वो अनसेफ आसा काय कितें तो तुम्ही एमएलए खंयचे हांगा 2 एमएलए लागता संकल्प आमोणकार आनी हांव तुम्ही आमकां एक दीस तरी इन्फॉर्म केलें की अशें जाता बाबा आमी बंद करपाक सोदता सेफ्टी मेजर्स घेवपाक सोदता तुम्ही सांगले केन्ना भितर जातले कितें जातलें असो थंय बी ड्रायव्हर इलेवरी जाल्लो पूण आमकां ताणें विचारून आमी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी केल्लें आज गरीब समाजाचो लोक जो आसा हू कॅनॉट एफोर्ड ट्रान्सपोर्ट ते हांगच्यान चलत वतात आनी तांकां तुमी हें करता वॉट इज युअर तुमचें इंटेन्शन कितें आसा आर यू डिफाईंग ऑल द ऑथॉरिटीज वी आर ऑलवेज सपोर्टीव ऑफ एमपीटी बाबा तुमचो बिझनेस जावचो आनी तुमचो बिझनेस जावन आमच्या लोकांकूय बिझनेस जावचो पूण आज आमी पळयता की एमपीटी इज नॉट टेकिंग एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स दे आर स्वता ऑथॉरिटी स्वताच जज स्वताच एप्लिकंट सगळे स्वता सो आय थिंक दीस इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड म्हाका दिसता दीस शूड बी स्टॉप एमपीटी केदी व्हडली जावं आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी कितें करता तें करपाक सेफ्टी आसा जाल्यार तुमी 30 तारखेर बोर्ड मारला आनी आज तुमी येवन सील करता म्हणजे 7 दीस कितें जालें जाल्यार तुमचें आमच्या लोकांचें जीवन न्ही तें म्हणजे आमचें जीवन तुमी लोकांचें कितें चिल्लर जाल्ला थंय भायर गेट घाली थंय एक्सिडंट जाला आनी कोण मेलो जाल्यार तें एक इश्यू सो आय एम रिक्वेस्टिंग एमपीटी दॅट प्लीज डोंट टेस्ट पिपल्स पेशन्स आमी हांगा आमकां लोकांक निवडून दिल्या म्हाका वास्कोन निवडून दिल्या संकल्पाक थंय निवडून दिल्या आनी आमकां दोनूय जाणां एफेक्ट जाता एनीथींग हॅपनिंग यू शूड टेल अस सो दॅट वी कॅन इन्फॉर्म अवर पीपल बाबा अशें जावपा आसा हो ब्रिज आनी थोड्या दिसांनी परत जातलो थोडे दीस मातशें सोंसया कितें तें आमकां कळपाक जाय हांव तांच्या ऑफिसरा कडेन उलयलो ही वॉज ऑल्सो एग्रींग अँड आय थिंक पयलीं म्हणटा तें म्युनिसिपालिटीक इन्फॉर्म करपाक म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आसा वेदर इट इज रियली नेसेसरी कितें दे वील ऑल्सो थिंक ते आपली स्टेबिलिटी पळयतले सो म्हजो एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट तुम्ही बिझनेस करता आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना एमपीटी मे ग्रो 10 फोल्ड आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना बट वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां लोकांनी निवडून दिल्या आमकां कोणें बसोवना सो तुमची कर्तव्य आसा कितें घडटा न्ही वास्को भितर नाल्यार मुरगांव भितर नाल्यार दाबोली भितर त्या वाठारांतल्या आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी सांगपा जाय जाणे करून आमी आमच्या लोकांक तयार करपाक शकतात